नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसान येवकार. ह्या कार्यावळीच्या निमतान तरेकवार वैजकी विशयाची माहिती दिवपाचो आमी प्रयत्न करतात आनी ह्याच विशयाक आनी ह्याच आमच्या धोरणाक अनुसरून आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर नम्रता रायकर, बायला रोग आनी बाळंटेशास्त्र तज्ञ दोतोर. आनी आयचो जो विशय आसा तो म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर, जाका आमी गर्भाशयाच्या तोंडाचो कॅन्सर किंवा कांकर अशें म्हणटात. ह्या विशयाची पुरेपूर विस्तारीत माहिती, तो कसो जावचो न्हय, कशें प्रिवेंशन आसा, त्याचें मॅनेजमेंट कशें आसता, ह्या विशयी विचार सामको सविस्तर माहिती दिवपा खातीर डॉक्टर नम्रता आमचे बरोबर आसात. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. तर सगळ्यात पयलीं जेन्ना आमी हो विशया कडेन वळटा तेन्ना साहजिकच आमी पळयलो म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे कितें हाचें जाणून घेवप सगळ्यांच्या मनात ही उत्सुकता आसतलीच. डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी हांगा पासून सुरू करचें. सो सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे गर्भकोश असता तेजे तोंडाचो कॅन्सर. बरोबर. हे स्पेसिफिकली लोकांक खबर ना की हे जाता, बट इंडियान आउट ऑफ सगळे कॅन्सर 9 to 10% कॅन्सर सर्वायकल कॅन्सर असतात. बरोबर. आणि ते बायलांक जाता ते सेकंड मोस्ट कॉमन कॅन्सर. म्हणून तेका तेजे अवेअरनेस वाडोवपाचे खूप महत्वाचे जाला आता. बरोबर. आता हे महिने जानेवारी इज सर्वायकल कॅन्सर अवेअरनेस मंथ. आता हे कित्याक आम्ही एक फुल मंथ दिला हेका, दॅट इज बिकॉज ते आयडेंटिफाय करपाक टेस्ट खूप सिंपल असता आणि ते डिजीज खूप स्प्रेड जावचे पहिले आम्ही ते ट्रीट करपाक शकता. अच्छा. म्हणून हे फुल मंथ आम्ही हेका डेडिकेट केला. आणि ते जे टेस्ट असतात तेका पॅप स्मिअर म्हणटा आणि लिक्विड बेस्ड सायटॉलॉजी म्हणून एक नवीन टेस्टिंग असा. हितून डायग्नोसिस बेगीन जाता आणि आमकां ते ट्रीट करपाक चान्स मेळटा. बरोबर. सो डॉक्टरान जशें सांगलें की हो जो फूल म्हयनो आसा जानेवारीचो तो आमी कॅन्सर म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर अवेअरनेस मंथ म्हणून मनयतात. आणि हाच्या व्हडली भूमिका अशी आसा की बायलां मध्ये एक जागृतकाय जावची. इट इज नॉट दॅट म्हणजे ह्या म्हयन्यानूच काम करचें आनी ह्याचे विशयी बाकीचे, पण हो फूल म्हयनो डेडिकेट केल्लो आसा म्हणजे ताका समर्पित केल्लो आसा की बायलां मध्ये एक जागृतकाय जावची, आपल्या आरोग्या विशयी एक जाणविकाय जावची आणि योग्य वेळार ताणें डॉक्टरा कडेन वचून डॉक्टराचो सल्लो, जशें डॉक्टरान सांगलें ज्यो टेस्ट आसा त्यो टेस्ट करून घेतल्यो, ताचें जर निदान बेगीन जालें जाल्यार हें प्रिवेंट करूं येता आणि बेगीन बऱ्या पद्दतीन हँडल करून ट्रीट करूं येता. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. डॉक्टर म्हाका सांगात, जेन्ना आमी हाचे विशयी उलयतात तेन्ना एक सहजच म्हणजे खंयच्याय बायला मनशांचे सगळे आमचे जे लोक पळयतात तांच्या मनान एक प्रश्न आसतलो की हाची लक्षणां कितें किंवा सायन्स अँड सिम्पटम किंवा चिन्हां कितें, चिन्हां किंवा लक्षणां वॉट एवर यू पुट इट. सर्वायकल कॅन्सराचे प्रॉब्लेम की सिम्पटम्स येता ओनली डिजीज चड प्रोग्रेस जाता तेन्ना. फुडचे वेन द डिजीज स्टार्ट जाता तेन्ना काय सिम्पटम्स नासता. एकदा ते प्रोग्रेस जाले, स्प्रेड जाले तेन्ना सिम्पटम्स येवपाक लागता. तर मोस्ट कॉमनली सिम्पटम्स आम्ही पळयता दॅट इज अबनॉर्मल ब्लिडिंग, जे की इंटरकॉर्स जाले नंतर ब्लिडिंग जाता, नाजाल्यार इन बिटवीन पिरियडा मदीं एक पिरियड आणि दुसरे पिरियडा मदीं ब्लिडिंग जाले, जे बायलाक पिरियड स्टॉप जाला पोस्ट मेनोपॉजल असतात तांकां ब्लिडिंग जाले तर ते एक सायन. मागीर डिस्चार्ज, वजायनल डिस्चार्ज असता ते ब्राऊन नाल्यार व्हाईट कलर असता विथ ब्लड टिंज इन देम, ते दुसरे सायन. मागीर पेन, कॉन्स्टंट पेन लोअर अबडॉमिन, पोटान आणि फाट लोअर एरियान दुखता. आणि सडन वेट लॉस, इंटेंट करना ते आम्ही ट्राय करना वेट लॉस जावपाक आणि तरी एक सिग्निफिकंट वेट लॉस, 10% बॉडीचे वेट कमी जाले सडनली, हे नॉर्मल सिम्पटम्स आम्ही पळयता ते हितून. सायन्स म्हणजे ते एक्झामिनेशन केले तर फॉर अ गायनकॉलॉजिस्ट, एक गायनकॉलॉजिस्टान एक्झामिन केले तर दिसता ते. सो बेसिकली एक महत्वाची गोष्ट हातून लक्षात घेवपासारखी आसा म्हणजे आय फील इट इज नॉट अ गुड सायन. हे बरें चिन्ह न्हय ह्या खातीर की पेशंटाक हेचे काय जाणविकाय जावपा सारखे दुखना. लायक फॉर एक्झाम्पल कोणाक एखाद्या मनशाक केसोळी जाली किंवा दात दुखपा लागलो तो रोखडोच दोतोरा कडेन वता, कितलो तो गरीब असो श्रीमंत असो, बिकॉज इट पेन्स. अनफॉर्च्युनेटली धीस थिंग डजंट पेन, हातून दुखना. आणि जेन्ना जशें डॉक्टर सांगता की जेन्ना हाची म्हणजे स्प्रेड म्हणजे पसरपाक लागता तेन्ना ताची चिन्हां किंवा लक्षणां दिसपाक लागतात. सो मागीरच पेशंट दोतोरा कडेन वता आणि देन ऑल दीस म्हणजे फुडली अरे ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ऑर ट्रिटमेंट पार्ट वॉट एवर स्टार्ट. सो हाचे खातीर एक इम्पॉर्टंट म्हणजे एक अवेअरनेस आसप. आय थिंक दॅट विल बी अवेअरनेस आसपाक जाय आणि लोकांक फुडें येवन आपले एन्युअल चेकअप्स करपाक जाय. बरोबर.
की डॉक्टर म्हणतात अशें की आपले वार्षिक जशें तुमी तुमचो बर्थडे करता एक फॅमिली फंक्शन अशें तशें एक थोडेशे पयशे खर्च करून किंवा मे बी लायक गोवा मेडिकल कॉलेज आसा आनी आमचे हॉस्पिसी आसा म्हणजे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट थंय फ्री ट्रिटमेंट जाता चॅकअप जाता ह्या जाग्यार वचून तुमी दर वर्सा म्हणजे स्पेशली जी बायलां जांची पाळी थांबल्या म्हणजे जाका पोस्ट मेनोपॉज म्हणटा तांच्यांनी वचून चॅकअप करप किंवा जांकां अशे थोडेशे जशे डॉक्टरान आतां सांगलां की संबंद दवरतना मदीं ब्लिडींग जावप किंवा धवे जे आंगार वता तातूंत मातशें थंय रगत आसप किंवा ब्रावनिश डिस्चार्ज म्हणजे अशें तातूंत रगत आसप मदींच पोटान खूब दुखप सकयल्यान किंवा फाटल्यान दुखप त्याच प्रमाणे आनीक तांणी चिन्ह सांगलां की हे सारकें म्हत्वाचें आसा की तुमी स्वताहून कांय एफर्ट्स घेनासतना वजन कमी जावप दीस इज व्हेरी सिग्निफिकंट कारण कशें कितें आसा खुबश्या बायलांक जनरली खंयच्या बायलांक युजली आपण मातशें बारीक जालें काय मातशें बरें दिसता सो दे आर हॅपी अबाउट इट बट इफ यू हॅव नॉट मेड एनी इंटेन्शनल एफर्ट्स तुम्ही स्वतःहून डायटाचेर काय रिस्ट्रिक्शन करूं ना तुम्ही स्वता बाबा एक्सरसाइज सुरू करूं ना तरी जर तुमचें वजन कमी जालां आनी जर ते सिग्निफिकंट आसा जाल्यार बेस्ट थिंग इज दॅट टू कन्सल्ट युअर डॉक्टर गो टू अ गायनेकॉलॉजिस्ट हें सगळ्यांनी इम्पॉर्टंट कारण कितें आसा आमकां केन्ना कितें आसा आमी वता ना आंग पांय फोडटा हें ते सांगता दोतोरी 4 गुळयो बरोवन दिता दुखीच्यो कॅल्शियमच्यो आनी मागीर आमी घरा येता अशें करून अशा पद्दतीन जायनासतना यू हॅव टू गो टू गायनेकॉलॉजिस्ट डॉक्टरान आनी एक गोश्ट सांगल्या हांव सगळें ह्या खातीर रिपीट करता की तुमच्या सगळ्यांच्या मतीन ते सारकें ठामपणे बसचें परत सांगता हातून दुखना सो पेशंट डजंट ट्राय टू गो टू डॉक्टर बिकॉज इट डजंट पेन आनी ताका कांय सिग्निफिकंट दिसना खूब फावटी डॉक्टर अशें जाता की आमी देर आर एटलिस्ट स्पेशली इन गोवा वी हॅव गॉट लॉट ऑफ मेल गायनेकॉलॉजिस्ट म्हणजे तांकां आसता ताचे कडेन कित्याक वचपाक दादल्या कडेन वचपाक तांकां मातशें थोडेशें एम्बेरेसमेंट आसता किंवा घरान सांगपाक आनी एम्बेरेसमेंट आसता की आपल्याक आंगार जाता किंवा आनी कितें आसता सो आसूं काय ना दुखना न्हय आसूं काय नासतलें अशें आसतलें तें अशें म्हणजे आपले तर्क बुद्धी वापरतात ना गेले फावटी आमी अमकें खाल्लेलें म्हणून जालां आसतलें ना ते घरा कडेन खूब काम केलें म्हणून जालां आसतलें दे हॅव देर ओन लॉजीक सो अशें तुमचें लॉजीक वापरनासतना जेन्ना अशें कित्याक खंयची पद्दतीची तुमकां लक्षणां किंवा चिन्हां दिसून आयलीं तेन्ना तुमी गायनेकॉलॉजिस्ट म्हणजे बायलांच्या तज्ञ दोतोरा कडेन वचप सगळ्यात मॅन्डेटरी आनी म्हत्वाचें असो आमी हेचो निश्कर्श काडयता हितून आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणजे की हे सिम्पटम्स असल्यार लोकांक हे चिंतपाक ना की तांकां कॅन्सर आसा बरोबर ते एक मायनर प्रॉब्लेम बी आसूंक शकता मायनर इन्फेक्शन नाजाल्यार मायनर हॉर्मोनल चेंजीस सुद्दां आसपाक शकता सो ते कळपाक की ते कितें मेजर आसा की मायनर आसा ते लोकांनी एक गायनेकॉलॉजिस्ट कडेन वचून चॅक करून घेतल्यार बेटर बरोबर हो सेकंड पार्टूय तितकोच म्हत्वाचो आसा कारण लायक DUB डिसफंक्शनल युट्राइन ब्लिडिंग आनी कितलींशीं बारीक बारीक कारणां आसता जाका लागून अशा पद्दतीची तुमकां परत चिन्हां किंवा लक्षणां दिसून येवं शकता म्हणजे पाळीच्या मदीं ब्लिडींग जावप बेगीन पाळी येवप किंवा मातशें आनी खंयच्या मातशें ब्लिडींग जावप पोटान दुखप सो हें कितें दिसलें म्हणजे आपल्याक कॅन्सर जाला अशें म्हणून एकदम सामकें त्या निश्कर्शाकय पावनाकात म्हणजे डॉक्टर म्हाका दिसता तुमचो हो सेकंड मेसेज इक्वली इम्पॉर्टंट कारण बायलांचे खूब फावटी कितें आसता म्हणजे आय हॅव सीन पेशंट म्हणजे आमी तांकां सगळे टेस्ट केले सगळें नॉर्मल आसा आनी आमी तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो की ना बाबा हें कांय दुयेंस ना यू आर नॉर्मल यू आर फीट अँड फायन हें मातशें जातलेंच पण एकदा हो कॅन्सर तकलेन बसलो की अशें हांव तांकां सांगचें पडटा मागीर की हें तुमच्या तकलेन बसला युट्रस तुमचो नॉर्मल आसा बट ट्राय टू रिमूव इट फ्रॉम युअर हेड अनलेस यू रिमूव आनी तांकां ना म्हाका कितें तरी जाला म्हाका कितें तरी जाला म्हाका कितें तरी जाला इतके त्या गजाली घट्ट धरून बसतात की इट डजंट लीव इट आनी खूब लोक अशे आसता की तांकां मायनर मातशे सिम्पटम आसा ते येता आमचे कडेन हेच म्हणून की म्हाका कॅन्सर जाला अशें दिसता मातशें पळय ते आपले रिसर्च करता इंटरनेट हे ते पळोवन तांकां आपुणूच दिसता की कॅन्सर जाला आणि ते तेजे नंतर येता आमचे कडेन बरोबर अगेन आय विल से दॅट देर इज समथिंग कॉल्ड गुगल युनिव्हर्सिटी ऑर व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटी ती युनिव्हर्सिटी इतकी व्हडली जाल्या की काल म्हाका एका पेशंटान फोन करून सांगलें आपल्या हांगा खाज येता जस्ट इचिंग आय हॅड गिवन सम टॅबलेट सम डेज अगो ताणें म्हाका काल फोन करून सांगलें डॉक्टर तूं कॅन्सर बी नाका स्कीन कॅन्सर असल्यार अशें जाता अशें आपूण पळयलें वाचलें म्हणून सो आय म्हाका कितें सांगप तेंच कळना सो हाचो एक बरें कितें आसा की आय एम टेलिंग यू हें मातशें ह्या भानगडीन पडूं नाकात फॉर एक्झाम्पल कितें आसा कितेंय जरी पळयल्यार ताच्या शेवटी तो कॅन्सराचेरच आसता इवन तुमी स्निजींग सुद्दां जर पळयलें म्हणजे शिको येता हें जर पळयलें तुमी चॅक केलें जाल्यार लास्ट लायन ताची कॅन्सरूच आसतली 90%. सो अवेरनेस हो आसा की तुमी एकदम डोंट जम्प टू कन्क्लुजन तुम्ही डॉक्टरचो सल्लो घेया डॉक्टर वील एक्झामीन यू आनी हें सामकें आउट ऑफ वे ब्लू हें हांगा इन्वेस्टिगेशन जायना तुमकां लंडनाक वचचें पडटलें अशें कांय ना दीज आर व्हेरी कॉमन टेस्ट कॅन बी डन हियर कॅन बी असेस सो म्हजो परत सल्लो आसा म्हणजे डॉक्टरांचो सल्लो आसा की तुमी गायनेकॉलॉजिस्टा कडेन वचून स्वताचें चॅकअप करून घ्या बायलां खातीर हो स्पेशल खास संदेश समजा तुमी जाय जाल्यार म्हणजे तुमी हाचेर शिक्कामोर्तब करून घ्या की बाबा आपूण हें करतलेच दर वर्सा जेन्ना आपली पाळी थांबतली पॅप स्मियर दर वर्ष बी करपाची गरज नासता एक 3 वर्षान एकदा केले तर ते पुरो बरें रिपोर्ट नॉर्मल आयले तर आफ्टर 3 इयर्स परत रिपीट करपाक जाय बरोबर पॅप स्मियर एक सादी टेस्ट आसा जेका काय व्हडलेशें काय म्हणजे अशें एक बडी ताका एक मातसो कापूस एक व्हडली सादीशी टेस्ट आसा
डॉक्टर म्हणटा की 3 वर्सां सुद्दां तुम्ही एकदा केली आणि त्यात रिपोर्ट जर नॉर्मल असा भिवपाचें काय गरज ना अँड यू कॅन कॅरी ऑन विथ यू सी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे बारीक बारीक गजाली पण हातूंतल्यान तुमचे फुडले सगळे कॉम्प्लिकेशन सेव जावं शकता किंवा कंट्रोलान येऊ शकता. आणि मेंटल स्ट्रेस बी नसतले एकदा बरं. तुमकां कळलें की ओके सगळे नॉर्मल आसा म्हाका काय त्रास ना बरोबर ते मेंटल टेन्शन खूप कमी जाता. मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो खूप इम्पॉर्टंट. बरोबर बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर, जेन्ना आमी ह्या दुयेंसा विशीं उलयतात न्हय तेन्ना एक बायलांच्या मनान भंय हो आसतलोच. पण जेन्ना तुमी आतां एकदां समज हाचें इन्व्हेस्टिगेशन तुमी केलें तरी आसतलें, सो हाव यू कम टू अ कन्क्लुजन की बाबा तुमचे कडेन पेशंट आयली जेणी सांगलें आपल्याक अशें तुमी सांगलें खंयचे तरी 2-4 सिम्टम्स सांगले सायन एंड सिम्टम्स. देन हाव यू गो हेड. एक तुमी सांगलें की पेस्मेअर आसा किंवा बाकीचे हाव यू गो म्हणजे तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनची अरे कशी आसता मातशें आमकां विस्कटावन सांगात. सो एक बायल आयली आणि तेका आमी एक्झामीन केला. ते पॅप्समेअराचे रिपोर्ट एक 2-3 दीस लागता येवपाक. ते रिपोर्ट एकदा आयले आमचे कडेन तितून रिपोर्ट 3-4 टायपाचे आसपाक शकता. फर्स्ट वन नॉर्मल, सेकंड मातशे अबनॉर्मल सेल्स अशे आसा बट ते इन्फेक्शना लागून बी आसपाक शकता थंय अबनॉर्मल सेल्स. आणि थर्ड इज प्री कॅन्सरस म्हणजे कॅन्सर जावपाचे चान्सेस आसा हे मनशाक. आणि लास्ट इज कॅन्सर आसा. सो 4 टायप ऑफ रिपोर्ट्स येता आमचे कडेन. नॉर्मल असल्यार आमी तांकां धाडटा आणि सांगता की 3 वर्सांनी परत येऊन करपाचे. असे अबनॉर्मल सेल्स आसा तर ते इन्फेक्शना लागून बी आसपाक शकता. सो ते इन्फेक्शनाक ट्रीट करपाचे आणि 3 महिन्यांनी परत ते टेस्ट रिपीट करून पळोवपाचे. जे परत तशेंच आयले तर एक बायोप्सी काडपाचे. आणि प्री कॅन्सरस नाजाल्यार कॅन्सरस आयले तर एनीवेज बायोप्सी काढून कन्फर्मेशन घेवपाचे आमी. बट नॉट नेसेसरी की हे कॅन्सर स्प्रेड सुद्धा झालं ते थंयच इन दॅट लोकेशनूच आसपाक शकता. बरोबर. तर ते एक बायोप्सी आणि कॉल्पोस्कोपी म्हणून एक टेस्ट असता. तितून आम्ही डाय घालता, कलर घालता तोंडावयर सर्विक्सा वयर आणि वी सी द रिस्पॉन्स ऑफ सर्विक्स टू दॅट कलर. तर तातून बी आमकां कळटा की हे कॅन्सरस सेल्स आसपाक शकता की ना. तर हे 2 करून आमकां कन्फर्मेशन मेळटा की हे पर्सनाक कॅन्सर आसा की ना. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज MRI. MRI करून आम्ही हे पळयता की ते कितले स्प्रेड जाला. आसा कॅन्सर तर कितके स्प्रेड जाला, लिम्फ नोड्स म्हणून असतात ते इन्वॉल्व आसा की ना. आणि देन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट आम्ही ट्रीटमेंट सजेस्ट करता. बरोबर. अशें डॉक्टरान सांगलां त्या प्रमाणे म्हणजे अशें जर नटशेल जर सगळं म्हणजे कन्क्लूड करता जाल्यार टेस्ट सादे असतात. सुरवातीक पेप्समेअर तांणी सांगलें की 4 पद्दतीचे रिपोर्ट येवं शकता. एक नॉर्मल आसचे, नॉर्मल आसल्यार भिवपाची काय गरज ना, 3 वर्सांनी परत रिपीट करूं येता. थोडेसे सेल्स कितें तरी मायनर चेंजीस जाता जाल्यार ते एक वेळ इन्फेक्शनाक लागून जावं शकता. ते एंटीबायोटीक कोर्स किंवा बाकी तांचे जे ट्रिटमेंट ऑफ मॉडेलिटी आसा तातूंत बरें जावं शकता. तिसरो ताणें सांगलें की प्री कॅन्सरस म्हणजे कॅन्सर जावपाची शक्यता आसा तेन्ना तो स्प्रेड बी जाल्लो आसचो ना. कारण इट जस्ट म्हणजे तुमकां एक वॉर्निंग सिग्नल कशें की आसा खंय तरी जावपाक, इट इज ऑन द वे. तेन्नाय ताचें मॅनेजमेंट बरें सिंपल आसतलें आनी रिजल्ट्स बरे आसतले सगळ्यान पयलीं. आनी चवथें सांगलां की ऑलरेडी थंय कॅन्सर जाला आनी ताचे रिपोर्ट ऑलरेडी पॉझिटीव आसा. पण हांगा बी सामकेच गरबगडीत जावपाची गरज ना बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज म्हणजे तो स्प्रेड जाला पसरला काय ना हें कळचें ना. त्या खातीर जशें डॉक्टरान फुडली टेस्ट सांगली कॉल्पोस्कोपी किंवा मागीर ती जे MRI करून ते आयडेंटिफाय करपाक मेळटलें की बाबा हेचे पसर खंय मेरेन हो पसरला आनी त्या प्रमाणे ताची ट्रिटमेंट ठरतली. दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय जालिम लोशन. दांत खाज खुजली से तुरंत आराम. जालिम लोशन. डॉक्टर म्हाका सांगा एकदां तुमी आतां नाव लेट्स टॉक टू अ व्हेरी एक्स्ट्रीम अनदर एंड म्हणटा तशें की एकदां हाचें निदान जालें की एका पेशंटाक कॅन्सर आसा अशें. देन आनी तुमी MRI केलो आनी ताची तुमी एक बाबा तुमचें खंय तरी ग्रेडींग आसतलें ताचेर तुमी थरयलें जाल्यार ऑन दॅट बेसीस ऑन दॅट ग्रेडींग वॉट इज युअर लायन ऑफ मॅनेजमेंट. सो फर्स्ट एक लायन हांव म्हाका सांगपाक जाय की आतां बायलां येता आमचे कडेन पॅप्समेअर करपाक 90% मातशे अबनॉर्मल सेल्स आसता. ऑफ दॅट 99% ट्रीट जाता. एब्सोल्युटली. सो पीपल लोकांक हे बी कळपाक दे शुड नो की मातशे अबनॉर्मॅलिटी आले तर सडन भिवून बसपाचें ना. बरोबर. तशें आता तुम्ही ट्रीटमेंट प्लॅनचे विचारता तर ट्रीटमेंट 3 टायपाचे आसपाक शकता. एक सर्जिकल आम्ही ऑपरेशन करता, देन इज किमोथेरपी आणि रेडिओथेरपी. आता कॉम्बिनेशन हे जे डिपेंड्स ऑन पर पेशंट, ईच पेशंटाचे वेगळे असता आणि आम्ही मेड ऑन्को नाजाल्यार ऑन्को सर्जन बी इन्वॉल्व करून इट हॅज टू बी ट्रीटेड देर. म्हणजे टीम वर्क म्हणटा. टीम वर्क डेफिनेटली टीम वर्कान करपाचे. सो डॉक्टर म्हणटा त्या प्रमाणे हातून एक वेळ तुमच्या गरजे प्रमाणे सर्जरी किंवा किमोथेरपी किंवा रेडिओथेरपी किंवा हाचे कॉम्बिनेशन म्हणजे परमिटेशन कॉम्बिनेशन एज अँड व्हेन रिक्वायर्ड म्हणजे गरजेप्रमाणे ठरोवन थारोवचें पडटलें की हाका नक्की इट इज लायक टेलर मेड म्हणजे प्रत्येक म्हणजे एक ड्रेस आसा तो तुमी सगळे जाण घालूंक शकना. प्रत्येकाचे जोक वेगळे आसता, माप वेगळे आसता.
तशें त्या पेशंटाची गरज, दुयेंसाचो प्रसार, दुयेंसाक ताचे जावपी रिस्पॉन्स ह्या सगळ्यांचेर बेस्ड म्हणटा तशी तुमची मॉडेलिटी ऑफ ट्रिटमेंट ठरतली आनी त्या ट्रिटमेंटाच्या आधारार वी कॅन कॉन्कर ओवर दीस. डॉक्टर जेन्ना तुमी अशें आमी एक जनरल असं म्हणटात, तुमी जनरल एक बेसलायन अशें समजा की बाबा ह्या प्रसार हांगा पर्यंत पावल्यार हो ट्रिटमेंट जावपाचें मॉडेलिटी इजी आसता किंवा बरें जाता. एक गोष्ट महत्वाची म्हाका दिसता तुमीच सांगप बरें पडटलें की युजली इफ ट्रिटेड ऑन टायम हांचो प्रोग्नोसीस बरें आसता. हय, ते कॅन्सर थंयच आसा आनी आमी युट्रस आनी सर्विक्स काडले, सो आमी ते कॅन्सरूच काडले बॉडीच्यान. करेक्ट. सो तेंचे प्रोग्नोसीस बरे आसता ते पेशंट्साचे. सो हे लोक बरे जातात आनी नॉर्मल आपलें आयुश्य जगू शकतात. हें इम्पॉर्टंट. म्हणजे इवन जेन्ना कॅन्सर आसा, जर अर्ली स्टेजीन आसा, जर तो प्रसार म्हणजे सगळ्याक पसरूंक ना जाल्यार त्याचे प्रोग्नोसीस खूब बरे असतात. हे खूब महत्वाचें. केन्ना केन्ना अशें एखाद्या पेशंटाक समज दिसता ताणें सामकेंच लोक खूब कितें आसता म्हणजे म्हणजे आमी अशें कोविडाच्या वेळार खूब फावटी पळयलां आनी म्हजो एक कलीग आसा तो सदांच म्हणटालो की कोविडान चडशे लोक मेले ते भयान मेले, नॉट बिकॉज ऑफ द इलनेस एज सच, वीच इज ऑल्सो क्वायट म्हणजे खरें सिग्निफिकंट स्टेटमेंट आसा ते. कारण अशा भयान सामके गर्भगळीत जावपाची गरज ना. आज जशें डॉक्टरान सांगलें तरेकवार उपचाराच्यो पद्दती उपलब्ध आसात, गोंयांत उपलब्ध आसा. अशें न्ही की बाबा तुमकां खंय तरी गोंया भायर वचचें पडटलें आनी खंय मुंबय वचचें पडटलें. हें सगळें आज गोंयांत उपलब्ध आसा. आनी एक बरी गजाल जस्ट टू एड की चडशी कॅन्सर ट्रिटमेंटाची मॉडेलिटी ज्यो आसा त्यो गोवा गव्हर्मेंटान फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल केल्ल्यो आसा. इवन किमोथेरपी ड्रग दो दे आर व्हेरी कॉस्टली. चडश्यो फॅसिलिटीज आसा. इवन इन प्रायवेट हॉस्पिटल तुमचे कडेन DDSY कार्ड आसा. म्हणजे म्हाका दिसता अशी गोंयांत फक्त आख्ख्या इंडियेन गोंय अशें एक राज्य आसतलें की ज्यातून प्रत्येक नागरिकाक DDSY कार्ड अवेलेबल केल्लें आसा, ज्याच्या उद्देशी तो आपल्याक खंय ट्रिटमेंट जाय हें चूज करूं शकता आनी ही कॅन गेट ट्रिटेड. सो वीच इज व्हेरी गुड. म्हणजे अशा पद्दतीच्यो जी सोयी आनी सवलती उपलब्ध आसा ताचो तुमी फायदो करून घेवपाचो आनी घेवं शकतात. प्लस गोवा मेडिकल कॉलेज एज अ टर्शरी केअर हॉस्पिटल उपलब्ध आसा. बाकीचे हॉस्पिटल्स आसा, प्रायवेटूय सेक्टर आसा, वीच इज गिव्हिंग अ व्हेरी गुड सर्वीस. सो एकदम जालें जाल्यार भिवून वचपाची गरज ना. पण त्या लेवलार वचच्या पयलींच जर तुमी निदान जालें जाल्यार इट इज म्हणजे सोने पे सुहागा म्हणटात तशें, इट वील बी व्हेरी गुड. आनी डॉक्टरान परत आमकां सांगलां की तुमी एन्युअल चॅकअप पयलीं सुरवातीक बाबा आपल्याक एक चॅकअप करून घेवप. आनी पेप्समियर तांणी सांगलो जसो तुमी 3 वर्सांनी करून घेवप. आनी ताचो जेन्ना जसो निश्कर्श येता त्याच्या आदारार समजा थोडे एबनॉर्मल सेल असले जाल्यार प्रत्येक शब्द हांव ह्या खातीर रिपीट करता की स्पेशली बायलांच्या मनांत एकदां गेले काय वचना म्हणून. तांणी सांगलां की 99% ते चडशे नॉर्मल असतात, ट्रिटेबल असता. सो डोंट बी पॅनीक. म्हणजे एकदम गर्भगत जावं नाका, हुचको करनाका, डॉक्टरा कडेन वचात. आतां डॉक्टर एक म्हत्वाचो म्हणजे इन टुडेज इरा जेन्ना आमी आयच्या विशयाक किंवा ह्या संबंधान उलयता तेन्ना म्हणजे एक वॅक्सीन, एक नवो प्रकार, समथींग न्यू इज कमिंग अप, हाचे विशीं तुमी मातशें आमकां विस्कटान सांगात. सो सर्वायकल कॅन्सर मोस्टली कॉज आसता एक व्हायरस, ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस. आणि ते व्हायरसाक टार्गेट करपाक वॅक्सिन्स आतां अवेलेबल आसात. आतां सद्याक आमचे कडेन 2 टायप्स ऑफ वॅक्सिन्स आसात, गार्डसिल आणि सर्वरिक्स म्हणटा तेका. and it is in 2 doses or 3 doses. Age are depends जाता. So the proper age हे घेवपाक is 9 to 14 years of age. अच्छा. सो जे पेरेंट्स आसा ते भुरग्यांक हाडून गायनोकॉलॉजिस्ट कडेन डिस्कशन करून ते वॅक्सिन्स तुमच्या भुरग्यांक दिया, बिकॉज आमी प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. एब्सोल्युटली. सो डिझीजाक रावपाक कित्याक ते प्रिव्हेंट करूया आणि मागीर इफ इन स्पायट ऑफ दॅट जाता तर ट्रीट करूया. बरोबर. सो वॅक्सीन इज समथिंग लोकांक अवेअरनेस जाय हेका लागून टू बी अवेअर ऑफ दिस अँड टेक इट. बरोबर. म्हणजे म्हाका दिसता हे डॉक्टरान सांगलें की आतां हे नवें वाशीन उपलब्ध जाला, गोंयांनी उपलब्ध आसा, की ताचो फायदो करून घेवचो. की ताणें सांगलें की 9 ते 14 वर्सां मेरेन ह्या एज ग्रुपान इज मोर आयडियल एज, बट तेजे फुडें बी दिवपाक जाता. ताच्या फुडें बी तूं दिवं शकता. तुम्ही त्या डॉक्टरा कडेन तुमच्या डॉक्टरा कडेन सल्ला म्हणजे मसलत करून डिस्कस करून हे थारावं शकता. आनी एकदां जेन्ना डॉक्टरान सांगलें की बाबा हें दिल्यार बरें म्हणून, जाल्यार हाचेर चड आनी चड म्हणजे घुसपागोंदळ करनासतना. कारण कितें आसा आजकाल लोकांक प्रत्येक म्हणजे सादी म्हणजे ऑफन विचार की डॉक्टरान टॅबलेट दिलो काय घरा वचून तूं फोन करून सांगता डॉक्टर हेचे अमके अमके सायड इफेक्ट आसा, पण रस्त्यार तूं भेळपुरी खातना विचारिना की हेचे कितें सायड इफेक्ट आसा काय म्हणून. सो तशें करनासतना एक ओवर एक्झजरेशन करनाकात, डॉक्टराचेर विश्वास दवरात. ज्या पद्दतीन तुमकां मॉडेलिटी सांगल्या, whether it is line of your investigation, whether it is line of your prevention, whether it is line of your annual checkup, ती फॉलो करात. कारण हें दुयेंस अशें आसा की भारतांतले तांणी सांगलां आतां पळय नंबर 2 बायलां मदीं आशिल्लें कॉमन दुयेंस जें आमी टाळूं शकता
ताचेर आमी योग्य वेळार जर ताची तपासणी जाली जाल्यार ताचो योग्य असो रिजल्ट म्हणजे ऑलमोस्ट फूल लायफ स्पॅन आमी पेशंटाक ऑफर करूं शकता, वीच इज व्हेरी गूड. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना सगळ्यां खातीर हो म्हत्वाचो सल्लो आसा. डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी मुद्दाम वेळ काडून ही आमच्या कार्यावळींत तुमी सहभागी जाल्यात आनी आमकां ही मोलादीक माहिती तुमी दिल्या. परत सांगता की वाशिना विशीं सुद्दां एक तुमच्या मदीं जागृताय जावची. म्हाका दिसता ह्या कार्यावळीचो ही जे मोख आसा ती खूब म्हत्वाची आसा आनी हो जो संदेश आसा की ह्या वाशिना उद्देशी आमी ताचेर बरोचसो म्हणजे वी कॅन कंट्रोल इट. बरोबर तुमी सांगले प्रिवेंशन इज बेटर दॅन कंट्रोल. म्हणजे योग्य वेळार जर आमी ताचे आळाबंद हाडूंक शकले जाल्यार आमकां फुडें दुयेंस जावचेंच ना. ह्या सगळ्या गजालीचेर जेन्ना आमी नदर मारता तेन्ना म्हाका दिसता ही खूब म्हत्वाची गजाल आसा आनी बायलां खातीर जे आमी स्पेशली यंग गर्ल्स आसा तांच्या खातीरूय जाणून घेवप. आनी समज हांव सर फावटी सांगता की हॅलो दोतोर कार्यावळ फक्त एक मनोरंजनाचे कार्यक्रम किंवा फक्त इट इज नॉट जस्ट अ चॅट शो. ह्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन बरीचशी एक मोलादीक माहिती पावपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना तुमी स्वता ही कार्यावळ पळोवपाक जाय, बाकीच्यांकूय प्रवृत्त करपाक जाय. डॉक्टर ही कार्यावळ आतां थोड्या वेळान एक ऑलमोस्ट वी आर ऑन द फिनिशींग लायन म्हणटा तशें तुमी एक समअप करतना कितें सांगतले आमच्या सगळ्या ऑडियन्स जे पळोवपी आसा लोक व्ह्युअर्स आसा तांच्या खातीर? मोस्ट इम्पॉर्टंट मेसेज म्हाका दिवपाक जाय ते फूल नॉलेज कलेक्ट करा. अर्धा नॉलेज घेवन स्ट्रेस घेवन ते सगळे करपाचें ना. फूल नॉलेज कलेक्ट करा. तुमचे कडे जाता तितले करा. एन्युअल चेकअप्स करून घेया. नॉट फक्त गायनाक, जनरली ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड तितून खूब कितें कळटा डॉक्टराक की कितें जावपाचें आसा आनी तुमकां ट्रिटमेंट पयलेच मेळटलें. सो एन्युअल चेकअप्स आणि लायक म्हणले लेडीजांक पॅप्समियर्स आसा, वॅक्सिनेशन्स अवेलेबल आसा. मेडिकल सायन्स आतां खूब डेव्हलप जाला. सो टेक एडवांटेज ऑफ दॅट सिच्युएशन. आणि ॲट दी एंड ऑफ द डे आमी सगळ्यान एक हेल्दी लायफस्टायल फॉलो करपाक जाय. सो आमी आपूण बसून नो एक्सरसाइज, इटींग अनहेल्दी फूड तशेंच बसल्यार अँड इफ वी होप की चेकअप करून आमकां कांय जावचें ना तशें जावचें ना. आमी फर्स्ट स्टेप इज आमी आपले वी शूड टेक केअर आमचे. देन सेकंड इज तरी कितें जालें तर देन द डॉक्टर स्टेप्स इन. बरोबर. सो टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ अँड लिव्ह अ हेल्दी लायफ. मेडिटेट. दीज आर स्मॉल थिंग्स दॅट सगळ्यांनी करपाक जाय. स्वताच्या भलायकेचेरय लक्ष दवरात. डॉक्टरान सांगला की आपले आरोग्य तुमच्या हातान आसा. तेन्ना तुमी तुमचो डायट म्हणजे तुमचो आहार, तुमचो एक्सरसायज आनी एक गोश्ट तांणी सांगलें की थोडेशें मेडिटेशन म्हणजे मनाक मातशें शांत दवरपाचे एक्सरसाइजीस करपाचे. आमी कितें करता मनाक उचंबळीत करता आनी शरीर शांत दवरूंक सोदता वीच इज नॉट पॉसिबल. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर म्हाका दिसता डॉक्टरान खूब मोलादीक सल्लो आनी स्पेशली कितें आसता कान खंय सोनारान टोचले काय बरें अशें म्हणटात. त्याप्रमाणे डॉक्टर म्हणजे लेडी गायनेकॉलॉजिस्ट आयली तिणी इतकी मोलादीक म्हायती तुमकां सांगली आनी म्हाका दिसता ही म्हायतीन खंयच ताणें अशी कसर सोडूंक ना की ह्या विशयाक आशिल्ले सगळे रिलेटेड मॅटर तुमकां कन्वे केला. आनी एक गोश्ट जस्ट टू टेल यू जशें उदर आमी उलयताले कॅन्सर ट्रिटमेंटा विशीं की आयची ट्रिटमेंट आनी 10 वर्सां पयलींची ट्रिटमेंट किंवा 5 वर्सां पयलींची ट्रिटमेंट हातूंत खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा. डेज आर चेंजींग. आज नवी नवी टार्गेटेड थेरपी आसा, नवे नवे मेडिसिन्स उपलब्ध आसात. समजा एखाद्या मनशाक अशें कितें दुयेंस जालें जाल्यार सुद्दां ते कशा रितीन हँडल करूं शकता हाची टॅक्नॉलॉजी आज आनी काल हातूंत खूब फरक आसा. तेन्ना परत समजा अशें सिच्युएशन आयलीच जाल्यार गर्भकळीत जायनासतना यू कॅन डेफिनेटली कॉन्कर ओवर दीस इलनेस. हो मोलाचो आनी म्हत्वाचो मॅसेज तुमचे मेरेन पावयतना म्हाका दिसता आयची ही कार्यावळ आमी सोंपोवंक शकता. डॉक्टर तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. प्रुडंट मिडियाची सगळी टीम जी ह्या प्रोग्रामा खातीर वावरता तांचे काळजांतसान देव बरें करूं. तुमी मुजरत ही कार्यावळ पळयतात आनी पळयता आसतलेत अशेंच हांव गृहीत धरता आनी ही कार्यावळ तुमी दिसान दीस आनी चड पॉप्युलर जावची आनी हेल्थ शोतलो हो नंबर 1 जो शो सदांच आशिल्लो तसोच उरचो अशें देवा कडेन मागून आनी तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी मागून आयची कार्यावळ सोंपयतना काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार.